फुडल्या काळामध्ये ऑर्गेनिक शेती कशी एस्टॅब्लिश जावपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान प्रारंभ आम्हीच करपाक जाय अशा प्रकारचे संकल्प घेतलो आणि आज आम्ही म्हणजे बरेच दीस आम्ही म्हणजे बरेच कार्यकर्ते हे शेत पूर्ण प्रिपेअर करपा खातीर काम करतले आणि तांकां एक आव्हान केलें मी की आम्ही सगळ्यांनी अशा प्रकारची ऑर्गेनिक शेती करूया आणि हातूंतल्यान जे पिकता ते आमीच वांटून घेवया आणि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो आसा ते आमीच खावया अशा प्रकारचो एक तांकां मेसेज हांवें दिलो आणि त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तो मानून घेतलो तर अशा प्रकारच्या शेतांक देंवले आणि तो विश्वास तर सर्वसामान्य शेतकऱ्याक मेळूंक शकता जाल्यारच म्हाका दिसता शेती समृद्ध जावपाक शकता आणि त्या दृश्टीकोनाचो आमचो प्रयत्न आसा त्यामुळे सगळ्याक काणकोणच्या भावांक हांव अपील करता येणाऱ्या काळा भितर जी काणकोणांत शेती पडंग आसा आणि ती शेती आमी कसोवया प्रत्येक मनशाक जर म्हणजे कुटुंब चलयत आसतना जो कश्ट करपी मनीस आसतना ताका जर वर्सा मला की एक 5 लाख रुपया ताका मेळूंक शकता असं जर प्रयत्नी तो निश्चितपणे आसतना शेती कडेन वळटलो आणि त्या दृश्टीकोनांतल्यान सरकारूय प्रयत्न करता एग्रिकल्चर खातेंय प्रयत्न करता आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन सुद्दां आमकां खूब मदत करता आणि सगळ्या प्रकारे प्रयत्न तो प्रयत्न आसा तो सामूहिक जावपाक जाय आणि त्या दृश्टीकोनांतल्यान ह्या सामूहिक शेतीच्या माध्यमांतल्यान आमी हे सगळे प्रयत्न यशस्वी करपाचो कम्युनिटी फार्मिंग ही खास करून केल्ले आसा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपा मार्फत जे आसा युथ्स आसा जावं बाकीचे जे हे आसा एकठांय येवन जे शेती करता ते सामुहीक शेती म्हणटा ते करपा खातीर गोंय सरकार तांकां हें दिता आदार दिता आतां आदार दिता आसतना तुज्यांनी तेतून भात शेतीची लागवड करूं येता भात शेती जाली नंतर तुज्यांनी भाजयेची लागवड करूं येता आणि तिसरें पीक जे आसा तुमच्यांनी अळसाणो जे आसा गोंयांत बऱ्यापैकी डिमांड आसा सादारण 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर ते तयार जाता फ्लॅटार बसून बंगल्या बसून आमी प्रोडक्ट काडूंक शकना सो जो जमनी उतरता जो काम करता तेजे पासून आमकां जे फळ मेळटा सो तेंच्या आमी रिणाकूय आसता कायम पयशांनी तरी फारीक जायना पूण तांकां आमी सदांच आदार दितली हें उतर आयज आमी इतले जाण येयला इतले एक दिसा सगळे करतले फुडें केन्नाय गरज पडली कोणाकूय जर अशें उलो मारलो खंयच्याय कार्यकर्त्याक खंयच्याय गरिबान सुद्दां किंवा शेतकारान गरिबान म्हणना जाल्यार आमी तेंच्या उल्याक साथ दिवन आमी कितलीं जाणां जाता तितलीं जाणां तेंगेले शेता खातीर मदत करपाक आमी हजर रावतली फक्त तांणी संपर्क साधपाक जाय. लास्ट विकाक पडंग शेतां संबंदी आमी एक स्पेशल स्टोरी केल्ली. आज गोंयचो सभापती रमेश तवडकर हेणें पडंग शेतां संबंदी एक वेगळी स्टेप घेतलेलें आहा. आज ताणें दाबेलांतलें जे पडंग शेत आशिल्लें ते जवळ जवळ 100 कार्यकर्त्यांक घेवन रोवपाचें कॉमेंस केल्लें आहा. हितून भितर सरपंच आशिल्ले पंच आशिल्ले शेतकी अधिकारी आशिल्ले. ह्या फुडें काणकोणची मॅक्झिमम पडंग शेतां रोवपाचें सगळे कार्यकर्त्यांक घेवन हाती घेतलें अशें ताणें सांगलां. हितूंतल्यान बेरोजगार जे मनीस आहा तांकां शेती कडेन वळोवपाचो प्रयत्न. गोंय शेतकी खात्यान भाताच्या आश्वासीत दरांत सुदारणा करपा खातीर राज्य क्षेत्र येवजणे दुरुस्ती केल्या. नव्या अधिसुचणे प्रमाण आतां दरेकी पिकावळीच्या हंगामाचे सुरवेक केंद्र सरकारान जाहीर केल्ल्या उण्यांत उण्या आधार किंमती परस ₹2 वयर भाताचे दर दितले अशें शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी सांगलें. आमचें एक नोटिफिकेशन आयिल्लें कडेन आसा तें म्हणल्यार एक्चुअली हें नोटिफिकेशन हें अमेंडमेंट आसा. आमचें जें पयलींचें नोटिफिकेशन आसलें ताका अमेंड केलां आमी आनी हें नोटिफिकेशन आसा एश्युअर्ड प्रायस फॉर पॅडी. आतां आमी फर्स्ट टायम आमी बेज एश्युअर्ड प्रायस जो आसा तो आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या मिनिमम सपोर्ट प्रायस म्हणून जो आसा मिनिमम सपोर्ट प्रायस फिक्स बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो भाता खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फिक्स करता तो आमी बेज प्रायस दवरले कडेन आसा आनी त्या मिनिमम सपोर्ट प्रायसाच्या बेज प्रायसाचेर गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे ₹2 एड करून आमी हो एश्युअर्ड प्रायस आमी गोंयच्या शेतकाऱ्यांक दितले. फॉर एग्जांपल आतां मिनिमम एश्युअर्ड प्रायस हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो फिक्स केल्लो आसा तो फॉर रबी सिजन म्हणल्यार गेल्या त्या वांयगणाक हो आशिल्लो ₹23. सो आमी ₹23 प्लस ₹2 म्हणल्यार ₹25 आमचो वांयगणांतले जे पळय हार्वेस्ट जाल्लो त्या शेतकारांच्यो ज्यो केसीस आतां आमी प्रोसेस करतले फ्रॉम 1 एप्रील 2025 म्हणल्यार ह्या फायनान्शियल इयराक सावन ज्यो पळय केसीस आमी प्रोसेस करतले त्या शेतकारांक मिनिमम एश्युअर्ड प्रायस जो आसा भाता खातीर हो ₹25 मेळटलो. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.